नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। सध्या लॉकडावन आसा आमच्या गोंयानूच न्ही, अख्ख्या भारतान आणि ह्या विश्वातल्या जायते अश्यो कंट्रीज आसा जांच्यांनी होम लॉकडावन केल्लें आसा लोकांक बिकॉज ऑफ कोरोना व्हायरस कोविड-19 कोरोना व्हायरस डिजीज 19 हो अशा तरेन जगार पातळत गेल्लो आसा सद्याक आणि ताजो भंय पूर्ण विश्वाक सध्या आसा। आणि अशा वेळार एक पॉझिटिव्ह गोष्ट आमकां पळोवपाक मेळटा ती म्हळ्यार आमचे सगळे जगातले प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल म्हणा किंवा सोसायटीज म्हणा किंवा खंयच्यो कंपनीज ऑर बाकीचे सगळे एकठांय रावन काम करपाक सोदता, लोकां खातीर काम करपाक सोदता। आमी सध्या आसा सिदा दे गोवा ह्या हॉटेलान। हांगासर येवपाचें कारण इतलें आसा की फॉमेंतो रिसर्सीस सिदा दे गोवा अँड IHCL सिलेक्शन्स मेळोन एक इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा लोकां खातीर जेवण पावोवपाचें। गोंयान भारतान अशे खुबशे जाण आसा आणि गोंयान सुद्दां लॉकडावना खातीर जे लोक आसा तांकां गरज आसा जेवणाची सध्या भायर सरपाक गावना। आणि ही परत एक फावट सांगता, तुमी तुमच्या गरजे भायर घरांतल्यान भायर सरो नाका। जे कितें आसा ते गव्हर्मेंट तुमचे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करतात। प्लस सिदादे सारखे फॉमेंतो सारखे ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स आसात ते सुद्दां प्रयत्न करतात तुमचे कडेन तुमकां जाय त्यो साधन सुविधा पावोवपाची। तातूंतलो एक इनिशिएटीव एक जेवण पावयता आणि तेच कवर करपा खातीर तेच हांगासर घेवपा खातीर तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर कशें कितें काम चालू आसता हे सगळें तुमच्या फुड्यान पावोवपा खातीर आयज आमी सिदा दे गोवा ह्या हॉटेलान आयिल्ले आसा। ह्या इनिशिएटिव्हा खातीर आमी प्रुडंट ह्या सगळ्यांक आमी सल्यूट करता। तशेंच ह्या संस्थे सारखे आनीक जायते संस्था गोंयान आसा, नॉट ओन्ली ह्यो संस्था, आनीक जायते इंडिव्हिज्युअल मनीस आसा जे लोकांच्या घरा कडेन व्हरून जेवण पावयतात, कितें ग्रोसरीज पावयतात। तांकां सुद्दां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। अशा वेळार तुमी सगळे जाण फुडें येवन काम करता हीच खूप मोठी गजाल आणि हे आमचे एक एकठांयपण आमकां आयुष्यभर ह्या जगान पळोवपाक मेळटले। आणि आतां पर्यंत सद्याक लेट्स फायट आमी कोरोना व्हायरस हे पयस करपा खातीर आमी सगळे एकठांय रावन एकठांय मजबूत रावन काम करूया। कोरोना व्हायरस हे सगळ्यांक खबर आसा सध्या अख्ख्या गोंयान, अख्ख्या भारतान, अख्ख्या जगान कितें चालू आसा ते। कांय गजाली आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय। जेन्ना कोविड-19 हो जो डिजीज लायक अ वायल्ड फायर सगळे कडेन स्प्रेड जाता आमच्या इंडियेन, अख्ख्या वर्ल्डान, आणि तातूंतच हाफ ऑफ द पॉप्युलेशन लॉकडावन आसा। जायते लोक घरा कडेन आसात कारण हातूंतल्यान भायर सरपाक खूब मुश्कील आसा। एक स्टॅटिस्टीक सांगता तुमकां, सद्या आयच्या दिसा म्हळ्यार 6 एप्रील आयज अँड तेन्ना 12,70,000 प्लस लोक इन्फेक्टेड आसा ऑफ कोविड-19। तशेंच 69,000 प्लस डेथ रेकॉर्ड जाल्ले आसा ऑल ओवर वर्ल्ड। हो स्टॅटिस्टीक तुमकां सांगता। जर इंडियेन सध्या पळोवचें जालें जाल्यार इंडियेन सुद्दां हो आंकडो बऱ्या फास्ट वाडटा। 4,200 प्लस केसीस रेकॉर्ड जाल्ले आसा आनी 118 केसीस डेथ रेकॉर्ड जाल्ले आसा इन इंडिया।
गोंयान सुद्दां आमी प्रिकॉशन्स घेवप गरजेचें आसा. एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की ह्या वेळार आमी फेक न्यूज आसा किंवा ज्यो अनऑथेंटिकेट न्यूजीस आसात त्यो आमी स्प्रेड करपाक जायना. सगळ्यांक हातूंतल्यान आमी वाचोवप भरपूर गरजेचें आसा. एक म्हण म्हाका सद्या याद जाता, वसुदैव कुटुंबकम. हे विश्व हें आमचें एक कुटुंब कशें आसा, आमची फॅमिली कशी आसा, आनी ह्या फॅमिलीक वाचोवपा खातीर असंख्य लोक फुडें येतात, असंख्य अशे इन्स्टिट्यूशन फुडें येतात बरें काम करपा खातीर. आमी सद्या आसा सीधा दे गोवा ह्या हॉटेलान एंड एक इनिशिएटीव, एक बरें काम ह्या आमच्या संस्थेन घेतिल्लें आसा टू गीव अवे दी फूड पॅकेट, जे आमचे गोंयचे जायते निडी लोक आसा तांच्या खातीर हे पावप भरपूर गरजेचें आसा. कारण सगळे जाण होम लॉकडावनान आसा, भायर सरपाक चान्सीस खूब कमी आसा. भायर सरेना तितलेच बरें, आनी त्या खातीरूच हे घरा कडेन पावोवपाची जिम्मेदारी आमची आसा. ह्या जगातलें सगळ्यान श्रेश्ठ दान खंयचें जाल्यार तें अन्नदान अशें म्हणटात. आनी ह्या डिफिकल्ट टायमार आमचें पूर्ण गोंय, पूर्ण भारत आमी वांगडा आसा. आमच्या भारतांतले सगळे लोक वांगडा आसा. जायते इंडिविज्युअल तशेंच ग्रुप्स आनी जायते कंपनीज फुडें येतात हेल्प करपा खातीर. आमी सद्या आसा सीधा दे गोवा हॉटेलान, आनी सीधा दे गोवा हाचे एग्जीक्यूटिव शेफ अभिषेक ध्यानी आमच्या बरोबर आसा. वेलकम टू द शो. सबसे पहले सर धन्यवाद, और इट रियली मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं जब इस मुश्किल समय में हम सब लोग मिलके लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं. आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैकेट्स बांटे जाते हैं जो लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को. कैसा फील होता है सर इस वक्त? Definitely, I'm feeling proud, and being as a people, as a company, as an organization, as a chef. So this is what we come up, and we are trying our best. Whoever people are frontline require this nutritions for the day to keep on. So that's what we come up and doing this thing. सर नॉर्मली जब आप होटल के लिए जब खाना बनाते हैं, एक लोगों के लिए खाना बनाते हैं, एक तो जो फीलिंग है या फिर वो जो काम है वो अलग रहता है. इस बार जब आप इन लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, और इस मुश्किल समय पे जब लोगों को ज़रूरत है आप सभी की, इस वक्त पे क्या ध्यान में रखना पड़ता है और किस तरह से काम होता है यहाँ पे? डेफिनेटली, अगर जब आप नॉर्मल गेस्ट के लिए खाना बनाते हैं तो इट्स ऑल different feeling, but when we are doing in this platform and in this difficult time which entire world is facing, so this definitely we are looking after. First thing is the hygiene. Important is the hygiene, and plus what we are doing here is for the cause, the normal cause. So that's what we come up with, the normal and the meal which we are providing. सर हर दिन में कितना यहाँ पे पैकेट्स बनते हैं और कितने बांटे जाते हैं यहाँ पे? हम हर दिन में 2 बैच चल रहा है, एक मॉर्निंग and one is the evening. So we are preparing 500 each time. 500 पैकेट्स. और जब ये लोगों तक पहुंचता है, लोगों की दुआ भी मिलती है आपको या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तब एक अलग सी फीलिंग रहती है कि हाँ हम लोग ने कुछ अच्छा किया है, और इस देश को या फिर इस हमारे लोगों को बचाने के लिए या फिर हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है. Definitely, as a organization, as a individual, I am feeling proud to be part of this. And as a organization also, they give me this opportunity to do this, so I'm very thankful for that. और एक बात है सर, आपकी फैमिली भी आपके साथ रहती है गोवा में? Yes, at the moment they are also with me. तो ये एक सेफ्टी के बारे में भी है. आप बाहर आके जिस वक्त सभी को घर पे रहना होता है, अपनी सेफ्टी देखना होता है, कैसा मतलब फील होता है कि आप बाहर आके लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, अपने बारे में चिंता या फिर अपनी फैमिली के बारे में चिंता कम होती है, क्या होता है? Definitely, it's also another matter, but as we said, we are maintaining a high standard and also a personal hygiene which we are maintaining, and that's what my wife and all we are doing. फैमिली का बहुत सपोर्ट है. Family का बहुत support है, exactly. With us we have the General Manager Suresh Khanna sir of Sidha Di Goa and RHCL's selection. So welcome to the show. सबसे पहले धन्यवाद सर. बहुत अच्छा फील करते हैं हम लोग जब हम लोग ऐसे नीडी लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं, उनके लिए पैकेट्स पहुंचाने का. कैसा फील होता है सबसे? This is something which is overwhelming for all of us at Fermento Resorts Hotels and Limited, and of course Indian Hotels Company Limited. We have this infrastructure, and right now there is supply available, so we thought we should extend our arm to those who are in need of some food. दिन में टोटल 1000 ऑफ पैकेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उसके बारे में थोड़ा कुछ मतलब किस रीजन में गोवा के आप ये सप्लाई करते हैं या फिर कैसे काम होता है?
So primarily we are doing lunch 500 packets and of course dinner 500. So we're looking at areas around Kalangut. That is how we have mapped, and there are a lot of people who are looking for this food. So that would be primarily the north of Goa is where we will be focusing on. एक बात बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने अभी कहा था कि वी से वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा जग एक फैमिली है, और आज उसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। पूरे जो नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आगे आके सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑल जो लोग हैं वो सभी हमारे एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। यह सही काम यहाँ पे भी हो रहा है सर। जब ये इस मुश्किल समय में जब बाहर आके काम करना, अपनी सेफ्टी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस बारे में आप कैसे सोचते हैं? Sir, from the time the corona precautions were being advised by the authorities, we have taken all the precautions from hygiene to wearing masks to sanitizers, and even the uniform, which will not be recycled. It has to be worn once, and then of course gone for laundry, and of course the social distancing. This is a discipline that I think what we have been following, which has helped us to also, kind of come over and start working with the rest of the people. If you don't have the self-discipline in terms of hygiene, then it is going to be very difficult when you go out. But if you take these precautions, then I am sure that we will overcome the difficulty of not getting spread. बिफोर दिस ऑल्सो, हम लोग आज ये यहाँ पे प्रोग्राम करें, उससे पहले से आपने ये इनिशिएटिव शुरू की थी, गवर्नमेंट ने भी आपको थैंक बोला था, लोगों की तरफ से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। उस वक्त जब ये पूरा मतलब आप जब लोगों के लिए थैंकलेस जॉब करते हैं, जहाँ पे लोग आपको आगे आके जब सपोर्ट करने लगते हैं, आपको प्रेज करते हैं, कैसा लगता है सर? I have been with Indian Hotels Company Limited for 20 years now, and reaching out is part of a culture of our company. And recently when I moved into Goa and started to work with Siddharthi Goa, the FRHL, I also felt that FRHL had the same sentiments when it comes to helping the people. So this made our job a little easier. And yes, from time to time, people keep telling us that we've done some good work. I think that only motivates us to deliver even more. सब आपके होटल की तरफ से या फिर ग्रुप ऑफ होटल की तरफ से जो मैसेज है, क्योंकि आजकल सेफ्टी इज़ द फर्स्ट, जहाँ पे हम लोगों को घर पे रहने के लिए बोलते हैं, आपका मैसेज क्या होगा? I think first and foremost, we should stay at home. If you really don't have any pressing work that is required for you to be outside, we have to be at home. Even at home, we have to ensure that sanitization is very, very important. And social distancing is very, very important, even with our own family. Hygiene practices, this is the best time that we inculcate these hygiene practices, teach our children, teach ourselves, and of course all the family members. And then same applies at work also. Now going forward also, it may or it will become mandatory that social distancing is one of the most important factor that would require attention in the coming days and coming years. So we would be doing campaigns in the hotel. We would be creating awareness. We've already done that, but from time to time we will be doing this and creating this awareness and taking it to all our staff, associates, to tell them that this is for our own health and for the health of the society. So the campaign and awareness is something which is very important that we look forward. जहाँ तक खाना आप 500 फॉर द लंच एंड 500 फॉर द डिनर, 1000 पैकेट्स आप, या फिर उसके अलावा ग्रोसरीज भी आप, या फिर खाने में रोज पैकेट्स आप सप्लाई करते हैं? No, we are only doing a finished product. We are not supplying grocery and vegetables at this moment. Before this, we did supply some toiletries, some soaps, some dental kits and combs and those essentials which were required.
सो थैंक यू वेरी मच। और शायद मुझे लगता है कि इस मुश्किल समय में जब हम सब एक साथ होकर काम कर रहे हैं एंड एज अ पार्ट ऑफ प्रूडेंट, एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेंटर रिसोर्सेज, सर बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। I must take a minute and also appreciate the media people across. You know, I think you've also reached out to every nook and corner of the country or the state, district, and town, and you've risked your life also. We request you to stay safe, and we thank you from our heart. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे शायद लगता है कि ये बहुत अच्छी मैसेज है, स्टे होम, स्टे सेफ। और कुछ बातें हैं, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली फॉर 20 सेकेंड्स। जब बाहर से आते या फिर घर पे है तो हाथ धोने की जो प्रैक्टिस है वो आप चालू रखें। एंड देन सेकेंड इज़ सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर to 3 मीटर आप डिस्टेंस रखें। या फिर अगर आपको खांसी, ज़ुकाम या फिर आपको सर्दी है तो प्लीज़ घर से बाहर न निकलिएगा। या फिर कोई भी लक्षण, कोविड-19 के कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो प्लीज़ सेल्फ क्वारंटाइन योर सेल्फ। अगर आपकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप बाहर आके गवर्नमेंट या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं एंड सेल्फ क्वारंटाइन योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके घर पे पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। वी विल श्योरली डू आवर जॉब। और फिर से एक बार स्टे सेफ।
उदर जशें हांवें म्हळें की अन्नदान हें सगळ्यांत श्रेष्ठ दान आसा आनी अशा डिफिकल्ट टायमाचेर सगळे लोक येवन फुडें सरून काम करपाक सोदता. अशेंच एक मनीस हांव सदांच जेन्ना तांकां मेळटा तेन्ना सदां आमी म्हणटा की इज अ लिडर ऑफ मासीस आनी नॉट ओन्ली टील हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी लिमिटेड रावताले, आख्खे गोंयभर चिंतप तांचें सदांच आसतालें. अशेंच एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा, मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी मायकल लोबो सर आमच्या बरोबर. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी आसा. सर सगळ्यान पयलीं थँक्यू म्हणपाक सोदता फ्रॉम एंटायर गोवा, फ्रॉम टीम प्रुडंट, कारण तुमी जशें आमी पळयतात सोशल मिडियाचेर बीन तुमचें काम सदांच फुडें आसता. अँड नाव डिस्ट्रिब्युशन ऑफ फूड कशें दिसता सर? सी आख्खो दीस ह्या दिसांनी म्हाका दिसता लोक घरानूच आसता आनी टायम तेंचो कसोच फुडें वचना. आनी आमी सकाळींसून लॉजिस्टिक्स आमी चालू दवरता की खंयची गाडी खंय वयतली, खंयचो सामान हाडटले. लोक वेगवेगळे हितून स्टकअप जाल्ले आहा, स्पेशली इंडियन जे गोंयांत येवन पडले. आमचे गोंयकारां कडेन कितें तरी नाल्ल आहा, थोड्यां कडेन रायस आहा, आनी कोणा कडेन ना जाल्यार आमकां सांगचें. आमच्या मोबायल नंबरार मॅसेज घालची, आमी तांकां पावयतले आमच्या गोंयकारांक. आतां इंडियन लोक जे स्टकअप जाल्ले आहा हिंगा, स्पेशली हे जे कर्नाटकाचे लोक आनी आमचे वेस्ट बेंगॉलचे लोक, कॅलकटा, ते मोठ्या प्रमाणान हिंगा शिरकल्ले आहा. तांकां जेवण रांदपाक तेंचे कडेन रायस ना, तेंचे कडेन दाल ना, तेंचे कडेन ते एवरीडे जोडपी आनी सांजे बाजार हाडून ते रांदपी. आयज तेंचे आमी तांकां पळोवपाकूच जाय. आयज आमकां डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांतसून थोडो रायस येता, दाल येता. चीफ मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा हांव. आयज बरी गजाल स्टार्ट केल्ली आहा. फॉमेंतो रिसोर्सीस आनी प्रुडंट मिडिया हेंच्यांनी आमकां जेवणाची पॅकेटां करून हाडल्या. जे आमकां उणें पडटाले तांकां आमी एक व्हडलो दवलो घालताले, एक दाल धाकटो दवलो आनी व्हडलो दवलो रायस. प्रत्येक मनशाक कमी पडटाले. ते कमीपण आयज फॉमेंतो रिसोर्सीस प्रुडंट मिडियान हाडून तांकां सेपरेट एक बरें पॅकेट रायस आनी दाल आनी लोणचें हें दिल्लें आहा. हांव तांकां खऱ्यांनीच कावजानसान गोंयकाराच्या वाटेनसून देव बरें करूं म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी हे आमकां जे कमी पडटले ते हाडून दिले म्हणून. आनी तेंच्यांनी एक आयज सांगलेलें आमकां की आमी हे जे तुमकां कमी पडटा ते आमी 500 पॅकेटां जेवणाची तुका एवरीडे दिता म्हणून. ही क्रायसीस काबार जायसर ते आमकां एवरीडे 500 पॅकेटां दनपारां हाडून दितले. तांकां पयलोच हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. आयज आमकां आमच्या ओन हॉटेलानूय आमकां एग्स दिल्ली आहा. सो फाल्यांच्यान तांकां फाल्यां आफ्टरनून तांकां एग्स मेवतली, परवां एक दीस सोडून तांकां एग्स मेवतली. म्हणजे तांकां जेवणाक कितें तरी कमी पडचें न्हू आनी गोंयांत ते उपाशी उरचे न्हू म्हणून आमचो हो प्रयत्न आहा. गोंयांत आमच्या मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका फोन मारीत आसता, मायकल म्हापशा कितें उणें पडटालें तूं पळय आनी खंय उणें पडटालें पळय. तेणें प्रयत्न केल्लो आहा की तेणें दाल चावल आनी जे कितें वस्तू दिवपाच्यो आहा त्यो तेणें प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान दिल्या की तुमी वचोन त्या लोकांक रांदून दिया म्हणून. बरी गजाल. आयज अंडर CSR एक्टिविटी प्रायवेट लोक भायर सरलेले आहा, जे बिझनसमॅन आहा ते भायर सरलेले आहा, फॉमेंतो रिसोर्सीस भायर सरलेले आहा. तेंच्यांनी आयज बरें काम केलां. जेवणाचें पॅकेट आमकां हाडून दिलां. एक पॅकेट हाड दाखयता जेवणाचें. सो म्हाका दिसता ही खूब गजाल आमी जी करतात ती फॉमेंतो रिसोर्सीस, सिदार्थ गोवा, प्रुडंट मिडिया आनी ताज हॉटेल एंड कन्वेन्शन ग्रुप जे आसा तांचे कडल्यान हे जेवणाचें पॅकेट आमकां आयज फॉमेंतो रिसोर्सीस, सिदार्थ गोवा, ताज ग्रुप हेंच्यांनी कंबायन करून हें दिल्लें आहा. ही एकदम बरी गजाल. हे जेवण आयज तांकां जेन्ना आमी दितले आमकां सॅटिस्फाय आमी जातले गोंयकार म्हणून की गोंया भायलो मनीस जेन्ना हिंगा येवन काम करता तो उपाशी उरोंक ना, ह्या क्रायसिसान उपाशी उरोंक ना. ही मॅसेज आमी आख्खे संवसाराक धाडूंक सोदता. ही मॅसेज आमी आख्खे इंडियेक धाडूंक सोदता, प्रत्येक लोकांक धाडूंक सोदता की आमी प्रत्येक मनशाची काळजी घेवपाची आयज गरज आहा. जे मनशा कडेन आयज ताकद ना रांदून जेवपाक तांकां आमी जेवण दिवपाकूच जाय आनी आमी सगळो प्रयत्न करतले तांकां हें दिवपाक. जाता तितलो प्रयत्न करतले. आमी आमचे कडेन जर घडना आमी कोणाक तरी फोन मारतले, CSR एक्टिविटीन घेतले आनी ते
ते लोकांक आमी दितले. एक गोष्ट सरान जशी म्हळें की आमी अख्ख्या जगाक दाखोवन दिवपाची गरज आसा. कितें दाखोवन दिवपाची गरज आसा? एक पॉझिटिव्हिटी, ह्युमॅनिटी, आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार आमी सदांच म्हणटा की आमी शूट करता, कितें करता, येस, बट तीच मॅसेज लोकां कडेन पावोवपाक जाय. जे पब्लीक फिगर आसा ते हेल्प करपाक आनीक पॉझिटिव्हिटी दाखोवपाक जाय, लोकां कडेन पावपाक जाय, म्हणून ही गोष्ट पळयता. म्हाका दिसता सर एक गजाल की आमच्या गोंयचो प्रत्येक मनीस तुमकां वळखता कारण तुमी तांच्या पर्यंत पाविल्ले आसा. अशी एक गजाल आयकिल्ली आसा की वेस्ट बेंगलचे सीएम, कर्नाटकाचे सीएम हे सुद्दां तुमकां आतां कॉन्टॅक्ट करता एका खास रिजना खातीर. कितें आशिल्लें सर? तांकां खबर आहा की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोठ्या प्रमाणान हे लोक काम करता हिंगा येवन, आनी हे काम करता वेगवेगळ्या क्षेत्रांत. कंस्ट्रक्शन हितून आहा, शेकांनी आहा, रेस्टॉरंटांनी आहा, हॉटेलांनी आहा. वेस्ट बेंगॉलचे हे सगळे जे हिंगा एक 401 लोक आसा जे आयज जेवण घेवपाक येयला, तेंच्या चीफ मिनिस्टराक आमी रिप्लाय दिल्लो आहा की तुमच्या लोकांक आमी तुमच्या लोकांची काळजी आमी घेता. तांकां दनपारां रातचें जेवण आमी पावयता. तुमी काळजी घेयनाका. तांकां हिंगासरलो आमी फोटोग्राफ्स ईमेल करून स्कॅन करून धाडलेले आहा, व्हिडिओ क्लिपिंग धाडलेले आहा की तुमच्या लोकांची काळजी आमी घेता, तुमी चिंता करिनाका. जेवण जे आहा ते कमी पडचें ना तुमच्या लोकांक. हे आमी कर्नाटकाकूय धाडला आनी वेस्ट बेंगॉलाकूय धाडला. हे दोनूय वाठारांतले लोक खूब आहा. थोडे यूपीचे आहा, आमी तेंची काळजी घेतलेली आहा. जे लोक हिंगासर रावता, काम करता, तेंची काळजी घेतलेली आहा. थोडे लोक अशें एलिगेशन घालता की हे वोटर म्हणून. हांव सांगूंक सोदता गोंयच्या लोकांक की हे वोटर न्हू. These are daily wage laborers. They are migrant workers who are come over here in search of job, and they are staying in shanties. So they are not voters. Voters are already having their own kitchen and they have their own house, or they are staying on rent and they go and buy from the grocery shop. These are all migrant people who are hand to mouth. जो तर आयज काम ना जाल्यार तांकां जेवण ना. सो ते विकाक 6 दीस काम करता आनी बाजार हाडटा एक दीस, आनी ते 4 दीस आपलो चलयता, मागीर परतून बाजार करपी. सो आतां काम नासतना तांकां जेवण कोणूच दिवंक शकना, तेंचे कडेन पयशे ना. सो दे हॅव टू बी गिवन फूड. दॅट वी हॅव टेकन केअर. And I am very thankful to our Chief Minister, thankful to Fomento Resources, Prudent Media for coming over here, giving them food today and assuring us that they will give for 500 people on daily basis. Thank you. सर तुमकां कितें रिप्लाय बीन आयलो फ्रॉम दॅट? Yeah, we have got the reply. That they are thankful to the government of Goa and to us also, that we are taking care of them. Thank you. सर आम्ही सगळे तुमचे काम पळयल्या. एक गोष्ट आमचे कडल्यान तुमकां सर प्लीज सेफ रावात कारण तुम्ही इतल्या लोकां मदीं वतात. अँड सर थँक्यू. We are safe. God is keeping us safe. God is giving us good health. आमी मागता गोंयकारा कडेन तुमी घरा रावा. तुमकां कितें हाडपाक जाय सगळीं शॉपां ओपन आहा, सुपर मार्केटां ओपन आहा. तुमी एकटो मनीस तुमचो विकाक कितें जाय ते आयज वचून हाडचें. एक विकाक कितें जाय पळय ते, आनी गरजूच पडली जाल्यार एक मनशान भायर सरून कितें आहा तें हाडचें. थँक्यू सर, थँक्यू. आणि जी मॅसेज सरान पावयल्या ती प्लीज लक्षात दवरात. 2-3 गोष्टी आसा. वॉश युअर हँड फ्रिक्वेंटली, सोशल डिस्टन्सिंग दवरात, गरजे भायर घरांतल्यान भायर पडो नाका. समजा परत पुलीस एक्शन घेता जाल्यार तांच्या नांवान परत तुमी गव्हर्मेंटाच्या नांवानूय काय उलोवपाची शक्यता कमी दवरात कारण तुमी तुमच्या कामा भायर सरो नाकात खंयसरूय भायर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.